everybody inside, someone somewhere down the line is a storyteller. Somebody tells the story at home, somebody tells the story at his work. So everybody is a filmmaker, I would say, and this is where we are gathering. We have a beautiful gathering of all such people here. So I welcome once again all of you for this third edition of Bulbul Children's International Film Festival. Though this is not a Thanksgiving speech, but there are 3 to 4 people whom I want to mention in my small talk just before we see what exactly we are having in store for this festival in this particular year. One is I definitely want to thank our Honorable Chief Minister who guided us through this path, who always had that sensitivity towards children and who believed in investing today so that the future generation is secured. So I really want to thank our Honorable Chief Minister, Sir Dr. Pramod Sawant, for pushing us and making sure that the youngsters can do this particular thing. And today we are here for the third edition of this festival. My heartiest wishes goes to our Honorable Minister for PWD, Captain of Ports and Legal Metrology, Shri Digambar Kamath Sir, who have always been there, because without the backup and without the support with the ideas, the creativity and also that spirit what is required, you can't actually take up step. So thank you so much, sir, for believing in us right from the beginning of the festival that is in 2024. Also my mentor who is here, my film producer, I would say, produced my very first film that was in 2013, Damodar Naik sir. Because he stood besides me when nobody else probably could thought that he could be around me or I could do something. So this is my personal thank on this platform, Damodar sir, for you stood behind us when we made our first short film. And also a special person whose name I would like to mention, Sri Yogiraj Kamath, who has always been approachable, supportive and deeply involved in making this festival successful with his ideas, creativities, always he stood with us. This evening, we are truly honored to welcome a special guest, a filmmaker whose stories have touched millions of hearts, Sri Nagaraj Manjule. Nagaraj sir is a national award-winning filmmaker whose films speak honestly about life, society and human emotion. सर आम्ही फिल्ममेकर्स तुमच्या फिल्म्स नवीन कुठली फिल्म येणार आहे पाहण्यासाठी नेहमी उत्सुक असतो आणि बऱ्याच प्रमाणे एक फिल्म म्हणजे ऑडियन्ससाठी एक ती खूप इंटरेस्टिंग गोष्ट असते, तुमची स्टोरी टेलिंग पाहायला उत्सुक असतात. आमच्यासारख्या लोकांसाठी कुठेतरी तो प्रोजेक्ट कसा होऊन जातो की तुम्ही काय काय केलं, केवढं डिटेलिंग वर्कआउट केलं आणि काय काय गोष्टी कराव्या लागतात. सो ह्यासाठी सर आम्ही खूपच तुम्हाला थँक्यू म्हणतो मनापासून, कारण राईट फ्रॉम पिस्तुल्या ही फिल्म तुम्ही जेव्हा केली होती, lot of boys who always dreamt of having a limelight thing when it comes to film, they always thought of starting with short film. So तिथे कुठेतरी तो एक डायव्हर्जन तयार होतो की नाही आपण एक शॉर्ट फिल्म आधी करूया नंतर फीचर फिल्मकडे वळूया. सो थँक्यू सो मच सर फॉर बिंग अ पार्ट ऑफ दिस फेस्टिवल. वी रियली वेलकम यू with a great heart. Also have a fun and engaging cooking session with most of you all must be knowing her, Madhura, founder of Madhura's Kitchen. So she'll be sharing a live recipe program for all the housewives who are here. For parents, we have an effective parenting workshop by Dilip Betkikar sir. To help children to really enjoy and understand cinema, Hilde and Gert will conduct a film appreciation session encouraging children to watch films. And young dreamers who invite you to explore the world of animation with Soumitra Ranade. So this is what I want to say, that there are ample of activities, competitions planned for next 5 days. So I would request each and everyone who are present here, elderly people, I would support your presence is important to guide all the children and this generation. So we request all of you to be present for this next 5 days. It's like when a child asks a question after a film, when a parent sees the world a little differently through their child's eyes, that is when BCIFF truly succeeded. This is what we believe. So over the next few days, I request all the children watch films freely, feel them, ask questions and dream big. To parents and teachers, walk alongside the children and listen to what cinema awakens in them. And to our filmmakers and guests, thank you for trusting Bulbul with your stories. Thank you one and all once again. And we are just going to have a small film lineup of this year's festival. Whatever films have come, we have created a small video for all of you for this. Thank you so much. Thank you. ही ऑपॉर्च्युनिटी घेता आणि बिपिन खेडेकर आणि सिद्धेश नाईक आणि तांची सगळे टिमीक कॉंग्रॅच्युलेट करता. तिसरो बुलबुल चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल हो फक्त मडगांवकारां खातीरच न्ही, जाल्यार हळूहळू गोंयान हळूहळू ताणें नांव केलें आनी इंटरनॅशनल लेवलाचेर आयज बुलबुल चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल रँकींग 2nd. So let's
put our hands together for Bulbul Children International Film Festival, जाचे नाव इंटरनॅशनल लेवलाचेर आसा. भुरग्यां खातीर एक वेगळें भावविश्व आसता, एक वेगळें जग आसता. हांवें पयर कर्टन रेजर कार्यक्रम आशिल्लो त्या दिसा एक 2 लायनी मुद्दम म्हणिल्ल्यो. त्यो लायनी पेरंट्सां खातीर आसतात आनी भुरग्यां खातीर तर आसता जांकां समज कमी आसता. पण ह्यो पेरंटींग जेन्ना आमी करतात तेन्ना ह्या पेरंटां खातीर मुद्दमूच उलोवपा खातीर आसतात. टॅगलायन एक आसता खंयच्याय हाजी, आनी हाजी जर टॅगलायन जर कितें जर दवरली जाल्यार एक वर्ड म्हणिल्लो फ्युएलिंग द फ्युचर. आमी भुरग्यांच्या फ्युचराक लागून फ्युएलिंग करतात. भुरग्यांक आमी स्कुलान आमी म्हणटाना कितें म्हणटात, घरा कडेन भुरगीं स्कुलान शिकतलीं आनी स्कुलान तांकां कितें दिसता की तांकां आवय बापूय शिकयता. पण आयज शिकोवपाचें तंत्र बदललां. आयज शिक्षण हें फिल्मांतल्यान बी मेळटा आनी सिनेमा हो एक प्लॅटफॉर्म जावन आसा. त्या प्लॅटफॉर्माच्या आदाराचेर बरें कितें आसा तेंय आमी घेवपाक शकता आनी वायट कितें आसा तेंय आमी समजपाक शकता. भुरग्यांक लायफ इतलें फास्ट चल्लें आसा. आमी पेरंट्स हांगा आसात जाल्यार पेरंट्सांक सुद्दां खबर आसना की मार्केटान कितें चल्लां, जगान कितें चल्लां तें. हांवें हळूच 1-2 खबरी काडपाचो प्रयत्न केलो. आमच्याच पेरंट्सांक 2 जाणांक विचारलें कितले जाणांक लबुबू म्हणून खबर आसा काय म्हणून. हांगसर कितले जाणांक खबर आसा भुरग्यांक? हॅलो, कॅन यू हियर मी? यू नो अबाउट लबुबू? हांवें बापायक आनी आवयक विचारलें थोड्यांक, ते म्हाका विचारता कितें काय म्हणून लबुबू. सो तो लेटेस्ट ट्रेंड जो आसता तो ट्रेंड आसा तो भुरग्यांक खबर आसता. पण त्या वेळाचेर तांकां योग्य जर मार्गदर्शन जर दिवपाक जर मेळ्ळें जाल्यार आमकां कळटलें की आमी तांकां कितें रायट आनी कितें रॉंग आसा तें खबर कळटलें. एक नांवान लबुबू नांवान भितर इल्लीं भुरगीं रडटात आनी ती आपल्या फंक्शनाक लबुबूचो एक प्लॅटफॉर्म कर म्हणटात. केक सुद्दां हाडटलो जाल्यार केक सुद्दां लबुबूचो हाड म्हणटा. मागीर आमी विचारचें पडटा, म्हाज्या घरा कडेन विचारलें हें लबुबू म्हणून कितें काय म्हणून हाडटात. पण त्या वेळाचेर सिनेमाच्या माध्यमांतल्यान ह्यो सगळ्यो गजाल्यो किंवा व्हॉट्सएप किंवा ते मोबायलाच्या माध्यमांतल्यान तांकां कळिल्लें आसता. आजचें जग हें फास्ट आसा. सिनेमाचें जेन्ना नांव आमी काडटाले त्या वेळाचेर आमकां विचारताले व्हडलो जाता की कितें हिरो जातलो, कितें करतलो, पिक्चरान काम करतलो काय म्हणून. आज सिनेमा ह्या लेवलाचेर पावला तो सिनेमा कोट्यांनी रुपया दिता आनी तातूंत भितर अनेक लोकांची पोटां चलतात. ताजेर रोजगार निर्माण जाल्ले आसात आनी सिनेमा हो क्षेत्र एक इंडस्ट्री जाल्लो आसा. तो इंडस्ट्री फक्त इतल्याच खातीर न्ही तर अनेक लोक तातूंत भितर कमयतात. आनी ह्या प्लॅटफॉर्माचो योग्य उपयोग जर आमी जर करत जाल्यार सिनेमा हो जागतीक स्तराचेर पावतलो. त्या हातूंत भितर हांव 2च गजाली हांगा सांगपाक सोदतां की बिपीन खेडेकरान जेन्ना दिगंबर कामत आनी आमी बशिल्ले आसतना तेन्ना हो जेन्ना कॉन्सेप्ट जेन्ना दवरलो तेन्ना उखलून धरलो कॉन्सेप्ट आनी आमी म्हटलें हो मोठे नेटान करपाक जाय. आनी हांव अजुनूय ताका आश्वासन दितां की हो सिनेमा हो तिसरोच न्ही तर फुडलीं जितलीं पळय वर्सां आसतलीं फॉर मेनी मोर इयर्स दीस वील बी रिमेन एज कंटिन्युअस प्लॅटफॉर्म फॉर चिल्ड्रन्स टू शोकेस देअर क्रिएटिविटी. पयरचे 2च शब्द सांगता आनी हांव 2 उतरां सोंपयतां. आमी ल्हान भुरग्यांक भितर एक गजाल आमी पळयल्या आनी तें हांव मुद्दामून नांव सांगता तें म्हटल्यार आमी रामायण आसतलें, महाभारत आसतलें, ह्यो गजाली आमी आयकल्यात. एनिमेटेड फिल्माच्या दृश्टींतल्यान आमी त्यो पळयल्यात. पण आमकां जर कोण जर खरो दिसता जाल्यार तो फॉरेन फिल्मांतल्यान किंवा वेस्टर्न फिल्मांतल्यान कोण तरी जे आयिल्लो आसतलो तो आमी ताका फिल्मांतल्यान पळयता, झाडूचेर बसता आनी तो गेलो म्हणटा आनी ताका त्या फिल्माक आमी ताळी दितात. पण भिमा आसतले, कृष्णा आसतले, अशे मोठे मोठे आनीकय अशे गोश्टी आसतल्यो त्या गोश्टींतल्यान जर आमकां इम्बायब करपाक मेळटा आनी तातूंतल्यान जर सगळे स्टोरी टेलिंगांतल्यान जर आमकां ताजें करियर घडोवपाक जर मेळटा जाल्यार म्हाका दिसता कॅरियर घडयतना ह्यो सगळ्यो गोश्टी म्हत्वाच्यो आसतल्यो.
फेस्टिवलमध्ये आलो. मुलांचे आणि सगळ्या लोकांची खूप आनंदी आणि उत्साही चेहरे बघून खूप आनंद वाटला. आणि एक दोन चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल मी अगोदरही उपस्थित राहिलेलो आहे. आणि या फिल्म फेस्टिवलचं वैशिष्ट्य असं असतं की इतर फेस्टिवल्सपेक्षा खूप एनर्जी, उत्साह, आनंद आणि खूप निरागस डोळे हे सगळं अनुभवत असतात, बघत असतात, जगत असतात, शिकत असतात. आणि चित्रपट मुलांचा विचार करून बनवले पाहिजेत आणि त्यांच्या भावविश्वाशी नातं सांगणारे किंवा त्यांना ऑथेंटिकली एक्सप्रेस करणारे चित्रपट बनले पाहिजेत. आणि खूप कमी वयात या माध्यमाची ओळख झाली तर उद्याची आपले फिल्म मेकर्स घडू शकतात. हे काय मी नव्यानं सांगायची गोष्ट नाही आहे, सगळं आपल्याला माहिती आहे. आणि मला आनंद वाटतोय की या फेस्टिवलमध्ये हे अत्यंत प्रमाण मानून आणि मध्यवर्ती ही संकल्पना ठेवून हा फेस्टिवल केला जातोय. हा तिसराच फेस्टिवल आहे आणि इतक्या उत्साहात साजरा होतोय हेही बघून मला फार आनंद वाटतोय. मगाशी सांगितलं तसं मला ह्याचंही कौतुक वाटलं आणि आनंद वाटला की नाळनं या फिल्म फेस्टिवलची सुरुवात आणि सुरुवातीच्या फिल्म फेस्टिवलची सुरुवातही त्या चित्रपटानं झाली. मी त्यावेळेस उपस्थित राहू शकलो नाही, पण आनंद वाटतो. आणि माझी पहिली फिल्म जी होती पिस्तुल्या ती एका मुलाच्या शिक्षणाच्या संघर्षाबाबत होती. आणि असे फेस्टिवल किती गरजेचे असतात हे मी नक्की जाणतो, कारण की मी जेव्हा चित्रपट आपण थिएटरमध्ये बघत असतो आणि आपल्याला हिंदी किंवा आपले भारतीय चित्रपट आपण प्रामुख्यानं बघत असतो आणि त्याच्यातल्या एक गोष्टी असतात तर आपल्याला वाटतं की चित्रपट असेच असतात. मी जेव्हा 2004 की 2005ला पहिल्यांदा फिल्म फेस्टिवल बघितला, तो चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल नव्हता, पुणे इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल मी जेव्हा पहिल्यांदा बघितलं होतं तर मला तेव्हा पहिल्यांदा ओळख झाली की फिल्म फेस्टिवल नावाचं काहीतरी प्रकरण असतं. आणि त्याच्यात इतक्या जगभरातले चित्रपट मी बघितले. आणि आपल्याकडे जे हिरो सेंट्रिक गोष्ट असते की एक हिरो असतो आणि तो सगळं न्यायाने त्याचा निवाडा करतो, येऊन मारतो, म्हणजे पुष्पापासून सगळे जे आपले हिरो आहेत आणि ते आनंद देतातच आपल्याला. पण त्याच्या पलीकडेही जाऊन खूप साधी माणसं, साध्या गोष्टी, त्यांच्या सुखदुःख ही चित्रपटातून मांडले जाऊ शकतात हे त्या फिल्म फेस्टिवलमधून मला पहिल्यांदा कळालं होतं. तर चित्रपट हा जगाशी ओळख करून देणारंही माध्यम आहे आणि जगाची ओळख आपल्यालाही करून देतं. आणि तुम्ही इतक्या साऱ्या कुठल्याही देशाला समजून घ्यायचं म्हटलं की त्यातली एक जर तुम्ही चांगला चित्रपट बघितला तर तो देश काय आहे, त्यातली सुखदुःख काय आहेत ते आपल्याला कळतं. त्यामुळं हा फेस्टिवल खूपच मला वाटतं महत्त्वाचा आहे. आणि विशेषतः तुम्ही मुलांना मध्यवर्ती धरून चित्रपट फेस्टिवल किंवा चित्रपट महोत्सव तुम्ही भरवत आहात याचं मला कौतुक आहे, आनंद आहे. आणि मला इथं तुम्ही बोलवलंत त्याबद्दलही मी तुम्हा सगळ्यांचे खूप मनापासून आभार मानतो. आणि हा यशस्वी होईल चित्रपट महोत्सव याबद्दल मला काही शंका नाही. तुम्हाला पुढच्या सगळ्या ह्याच्यासाठी मनपूर्वक सदिच्छा. थँक्यू सो मच. थँक्यू. आनंद जाता की त्याच खातीर की एक संकल्पना घेवन बिपीन आनी सिद्धेश म्हज्या म्हऱ्या आनी दामू म्हऱ्या आयिल्ले की एक भुरग्यां खातीर कितें तरी करया. आनी तीच संकल्पना घेवन आमी मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंता म्हऱ्या गेले. ताणें विदावट एनी रिजर्वेशन ताणें सांगलें करया, मोठ्या प्रमाणाचेर करया. आमी ताका एकच कंडिशन घालें की हो फेस्टिवल हो दक्षिण गोंयांत मडगांवच्या रवींद्र भवनांत जावपाक जाय. हें पयलें कंडिशन. नाल्यार सगळें नॉर्थाक जाता. सेरेंडिपिटी फेस्टिवल इन नॉर्थ, इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल इन नॉर्थ. So we said that this festival will remain as this only for South Goa in Margaon. And he agreed. आणि पहिल्याच फेस्टिवलाक इतलो क्राउड जालो. म्हाका याद जाता अजून मुख्यमंत्र्यान हांगा साकून विचारलें फुडल्या वर्सा करपाचो काय ना काय म्हणून. आनी तुमी सगळ्यांनी कितें सांगलें? भुरग्यांनी एक मुखान आवाज दिलो करपाचोच म्हणून.
आणि तातूंतल्यान हो फेस्टिवल हॅज बिकम ए परमनंट फेस्टिवल फॉर द स्टेट ऑफ गोवा. आणि बिपीन आणि सिद्धेश आणि खूपशे बरे बरे प्रोग्राम्स तातूंतल्यान केले. फक्त पिक्चरां एंटरटेनमेंट अशें न्ही, जशें आतां ताणें सांगलें, नागराजान सांगलें, दामोनी सांगलें, पूण पिक्चर फिल्म should give a message to each and everybody. You should carry that message home. वेगळी पिक्चरां दाखयतात. हांवें तांकां म्हणलें की तातूंतल्यान काही भुरग्यांचेर संस्कार जावपा सारके पिक्चरां दाखयात. पेरंट्साचेर कळपाक, पेरंट्सांक भुरग्यांक कशें मुखार हाडप, भुरग्यांचेर कशे पद्दतीन संस्कार करप, अशी खुबशीं पिक्चरां तुमी दाखया, प्रोग्राम्स आयोजीत करा. आय एम हॅपी दॅट रक्षीत टंडना सारको मनीस जो मोबायल कितें करपाक शकता, मोबायल भुरग्यांक खंय पावोवपाक शकता आनी मोबायल भुरग्यांक एडवांटेजा बरोबर कशें डिसएडवांटेज दिवपाक शकता हाजेर टॉक दिवपा खातीर ताका ताणें आपयला. आपल्यो नव्यो डिसीज दिवपा खातीर मधुरातीचो कार्यक्रम दवरला. अशे वेगळे कार्यक्रम तांणी ह्या फेस्टिवलाच्या निमित्यान तुमचे मुखार दवरिल्ले आसा. म्हाका खात्री आसा की ताजो फायदो पेरंट्सांकय जातलो, ताजो फायदो टिचर्सांकय जातलो, ताजो फायदो भुरग्यांकय जातलो. पयल्याच खेपे आमी कर्टन रेजराक आमची अपेक्षा आशिल्ली की 300-400 लोक येतले म्हणून, पूण थंय 500 लोकां वयर लोक जमले आनी हॉल पॅक जावन आमकां भायर स्क्रीन लावची पडली. म्हणजे अशें वातावरण जालें. उत्सव कितलो आसा तो कळटा. हो फेस्टिवल आतां सगळे गोंयभर पावला. काणकोण ते सत्तरी धरून सांकळे धरून सगळीं भुरग्यां पेरंट्स हांगा येतात. पूण आमची अपेक्षा आसा, आमचे टार्गेट आसा की दीस फेस्टिवल शूड बी नंबर 1 फेस्टिवल इन द एंटायर कंट्री. ह्या देशाचो नंबर 1 चिल्ड्रन फेस्टिवल हो गोंयांत जाता, रवींद्र भवनात जाता, हें आमकां दाखोवपाक जाय. म्हाका खात्री आसा बिपीन आनी सिद्धेश आनी ताची टीम ज्या पद्दतीन तांणी काम केलां, हांव खरेंच तांचें अभिनंदन करता की तांणी ज्या पद्दतीन काम केलां, ज्या पद्दतीन सगळे प्रोग्राम्स मॅनेज केल्या, सगळे पद्दतीन फिल्म सिलेक्ट केल्या, आपले सगळे वेगळ्या लोकांक त्या क्षेत्रांतल्या तज्ञ लोकांक आपोवन हाडल्या. ह्या खातीर तांचें हांव अभिनंदन करता. आमी गव्हर्मेंटान डॉक्टर प्रमोद सावंत, खरें म्हटल्यार आज इनॉग्रेशनाक डॉक्टर प्रमोद सावंत येवपाचो आशिल्लो मुख्यमंत्री. एसेंब्लीक लागून तो पावलो ना. एटलिस्ट व्हॅलिडेटरी फंक्शनाक ताणें सांगलां आपूण येता, क्लोजींग सेरेमनीक आपूण येता. आनी हांव ताकाय काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा की जो सपोर्ट ताणें विदावट एनी रिजर्वेशन्स ह्या फेस्टिवला खातीर दिलो. आनी हो फेस्टिवल एक बरो फेस्टिवल आतां ऑलरेडी पावलो. तो ह्या देशांतल्या पयल्या 2-3 फेस्टिवलां भितर पावला. तो नंबर 1 जावपाक आनी चड वेळ लागपा ना अशी आस्त बाळगिता. तुमी सगळ्यांनी उरिल्ल्या त्या दिसांनी बरो एन्जॉय करचें. एन्जॉय करता आसतनाय बी कितें तरी घेवचें, कितें तरी शिकचें अशें तुमचे कडेन मागता. कारण इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आयच्या सोसायटी भितर ज्या पद्दतीन मोबायल इज क्रिएटींग रेवल्युशन. हांव तुमकां एकच काणी सांगता आनी म्हाजें भाशण थांबयता. काणी म्हणजे खरी घटना. एक आवय टिचर आसता आनी ती पेपर करेक्ट करता घरा कडेन. पेपर करेक्ट करतना तिचो घोव म्हऱ्या बशिल्लो आसता. ती सडनली रडपाक लागता. घोव तिका विचारता तूं कित्याक रडटा काय म्हणून. पेपर करेक्ट करता तूं रडपाक कितें आयलें. तर ती म्हणटा आपले भुरग्याक सब्जेक्ट दिल्लो, फुडल्या जन्माक तूं कितें जावचें अशें तुका दिसता, ताजेर एसे बरय. तर एका चलयेन म्हणपाक बरयलां की आपल्याक फुडल्या जन्माक मोबायल जावचें अशें दिसता. आनी कित्या खातीर. तर आपूण जेन्ना घराक येता तेन्ना आवयच्या कानाक मोबायल, बापायच्या कानाक मोबायल, भावाच्या कानाक मोबायल, सगळ्यांच्या कानाक मोबायल आसता. आपल्या कडेन उलोवपाक कोणाक टायम नासता. म्हणून आपूण जर मोबायल जालें जाल्यार आपूण सदांच तांच्या कानाक लागतलें अशें ताजें थिंकींग आसता. तो म्हणटा हें सगळें बरयलें जाल्यार तुका कित्याक रडपाक लागलें. तिणें सांगलें तें चली आमचें. आनी दीस इज द क्रक्स ऑफ इट. हें हाजे पासून सगळ्यांनी धडो घेवचो अशें तुमचे कडेन मागता. आनी बरे संस्कार जावपा खातीर प्रयत्न करचे भुरग्यांचेर. आनी काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. जय हिंद, जय गोवा.
फेस्टिवलचा आम्ही बघतोय की इकडे सुरुवात झाली आहे, तर त्याविषयी काय सांगा? फार आनंद वाटतोय की इतक्या छान पद्धतीनं हा फेस्टिवल ऑर्गनाईज होतोय. बिपिनला माझ्या सदिच्छा आहेतच. आणि म्हणजे आम्ही आत्ता जे चर्चा करत होतो, मी आल्यापासून जे अनुभवतोय ते इतका सुंदर फिल्म फेस्टिवल क्वचितच कुठं भरला जात असेल. हा तिसरा फिल्म फेस्टिवल आहे असं वाटत नाही. मोठी परंपरा असावी आणि त्याला एक असं छान स्वरूप यावं, इतक्या सुंदर पद्धतीनं हा फेस्टिवल घडतोय. जगभरातून फिल्म इथं आलेल्या आहेत आणि चित्रपटासोबतच मुलांसाठी आणि मुलांच्या पालकांसाठी इतक्या साऱ्या ॲक्टिव्हिटीज इथं घडत आहेत. तर मला वाटतं खऱ्या अर्थानं मुलांसाठी विचार करून हा फेस्टिवल तयार झालेला आहे. तर माझ्या खूप साऱ्या सदिच्छा आहेत फेस्टिवलला की हा दिवसेंदिवस अधिक वाढत राहू आणि भारताचं नाव जगभरात यांना रोशन करू. सगळ्या फेस्टिवलच्या कर्त्याधर्त्यांना माझ्या सदिच्छा खूप साऱ्या आणि थँक्यू सो मच. एक शेवटचा प्रश्न आहे माझा की खसाबा हा तुमचा चित्रपट येणार आहे, सो त्याविषयी काय सांगाल आणि कधी येणार तो? आता शूट त्याचं संपलेलं आहे, तर आशा आहे की या वर्षाच्या मध्यापर्यंत जर सगळं नियोजित वेळेनुसार पार पडलं तर या मध्यापर्यंत येईल, एप्रिल मेच्या नंतर.